सिंचना कडेन ती बस जाली पूण बरें की इतलेंच की कांय पंपींग बी स्टार्ट नाशिल्लें आनी कांय हें नाशिल्लें सो पळय तशी कांय डेंजर अशें ना सद्याक सो सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल ऑल ऑथॉरिटीज आर हियर आनी वी वील टेक फर्दर एक्शन हायवे ब्लॉक केल्लो आसा कशें केन्ना इम्प्रूव जातली ट्रॅफिक सिच्युएशन आनी सद्या कितें अरेंजमेंट तुमी केल्लो आसा ती pipeline जी rupture झाल्या so now the authorities have come once they give a green signal then only we can open the traffic movement otherwise now we have diverted the traffic those who are going towards Verna side Bogmalo they can take Chikalim and Vishal Megamart road then we go to the distance as of now we have just diverted the traffic for the safety of the public कितले त्रास जाले सर इन्सिडेंट जावन ट्रॅफिक डायवर्ट जावन कितलो वेळ जालो those people who have already over here तांकां आमकां स्टॉप करून दवरचें पडलें for 15-20 minutes and already फाटल्यान फ्रॉम आयना हांगसा मिडियन गॅपाकल्यान आमी ऑलरेडी डायवर्ट केल्लें सो द ट्रॅफिक वॉज देर सो वी मॅनेज वीथ आवर स्टाफ सो ट्रॅफिक बील नॉर्मल जातले थोड्या वेळान वन्स द रिपेअर वर्क स्टार्ट once the authorities give the green signal that we can open the road then we will open the road as of now we have diverted the traffic moving towards Verna Bogmalo Swarinagar from Chikalim and Vishal Megamart आणि डॅमेज केल्ली आसा सो दीस इज द सिच्युएशन बट हातून कितें आसा बिकॉज टुडे इट इज नॉट पंपींग इट इज नॉट इन यूज इट इज ओनली फिल्ड विथ एअर देर इज नो रिस्क टू एनीबडी हियर विच इज अ गुड थिंग आयच्या दिसाक बट वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल जेन्ना पंपींग चलता दॅट आमी केअर घेतात आमच्या सायडीच्यान प्लस वी आर ऑल्सो स्टॉपिंग एनीबडी फ्रॉम एक्सकावेशन वेन एवर पंपींग इज गोईंग ऑन बिकॉज पंपींग चलतना इट कॅन बिकम अ मेजर डिजास्टर श्रीकांत बाबा हाजे पयलीं तुमी तांकां रिक्वेस्ट केलें आनी काय पुलीस आपूण पंपींग बंद केलें अशें आयकूंक येता. हे पयरच्या दिसा कितें जालें 2 दीस पयलीं आमीचे पंपींग चालू आशिल्लें आनी ते उमियाचें तें टेम्पटेशन आसा थंय तांचें एक्सकावेशन चालू जाल्लें एक्सकावेशन पंपींग चलतना सामकेंच लागीं आशिल्लें पायपलायनीच्या सो आमी तांकां सांगलें मागीर ते म्हणपाक लागले ना आमकां इंस्ट्रक्शन वयल्यान येवपाक जाय अशें तशें सो इमिजिएटली स्टॉप करपा खातीर आमी पुलिसेक इंटिमेट केलें आनी पुलिसूय सायटीर आयली ताच्या मागीर आमी रिटर्न इन्फॉर्मेशनूय दिलें पुलिसेक की अशें जालां आनी हेज्या फुडें ड्युरींग पंपींग देर शूड नॉट बी नो एक्सकावेशन नियर द पेट्रोलियम पायपलायन श्रीकांत बाबा हांचे पयलीं तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक बी दाखोवन दिल्ले जागो पायपलायन हय पायपलायन आमी 2 सायडीन दोनी एंडाक हेजे दोनी एंडाक आमी एक्सकावेट करून दाखोवन दिल्या प्लस आमी हांगा पिट्स मारून हे सिमेंट पोल हो सिमेंट पोल घातला तो पायपलायनीचो हांगा एक सिमेंट पोल आसलो तो आतां उडयला तेंच्यांनी ब्रेक करलो हांगा सिमेंट पोल आसलो वीच वॉज इंडिकेटींग पायपलायन आनी आमचो सिक्युरिटी आसलो आनी सिक्युरिटीन तेन्ना ताका इंटरव्यून केलें खंय अरे आमची पायपलायन आसा तो म्हणपाक लागलो खंय आमकां काम करूंक जाय आमकां काम करपाचें इंस्ट्रक्शन ना खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर हॅज बीन केअरलेस डिस्पायट सेवरल रिक्वेस्ट आनी इन्फॉर्मेशन आसून सुद्दां म्हजे कडेन भरपूर कम्युनिकेशन आसा इन वीच आय हॅव बीन अलर्टिंग देम अगेन एंड अगेन दॅट प्रोजेक्ट पायपलायन इज सेकंडरी ह्युमन लायफ इज प्रिशियस वी कॅनॉट प्ले विथ ह्युमन लायफ पंपींग चलतना बिकॉज ऑफ दीस पेट्रोलियम पायपलायन इट कॅन कॉज डिजास्टर आनी वी शूड नॉट अलाव एनीथिंग लायक दॅट टू हॅपन आतां एक अंदाजीत कितलो टायम असो लागूंक शकता हें म्हाका एक 3-4 दीस लागपाक शकता 3-4 दीस पण एट दॅट टायम वेदर ट्रॅफिक कॅन मूव अराउंड हाऊ डू यू असेस द सिच्युएशन ना ट्रॅफिक कॅन मूव एब्सोल्युटली आमी आतां ओपन करतले आनी कितलो सेक्शन डॅमेज जाला कितें जाला तो एसेस करून मागीर तितलो सेक्शन आमी रिपेअर करतले वेल्ड करतले लायक अ नॉर्मल रिपेअर एक्टिविटी पूण आतां सद्याक असो देर इज नो इमिजिएट थ्रेट ना देर इज नो इमिजिएट थ्रेट देर इज नो प्रॉडक्ट क्रायसीस ऑल्सो बिकॉज एटलिस्ट 10-15 डेजाचो प्रॉडक्ट आसा आमचे कडेन टर्मिनलान सो प्रॉडक्ट क्रायसीसय जावचें ना आनी कोणाकय थ्रेट ना बिकॉज इट इज हॅपन ड्युरींग नॉन पंपींग अवर्स So fortunately there is no ship that is pumping presently. Tomorrow it was expected, but we will decide. ताका मागीर डिफर करपाचें जो पर्यंत आमचे रिपेअर जाय. So अंदाजे 3 ते 4 दीस लागतले. हय ट्रॅफिक कॅन मूव अराउंड. हय ट्रॅफिक कॅन. इट इज अ नॉर्मल रिपेअर एक्टिविटी नाव. Yes.